विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्टुडिओ दाखवून प्रसार जावचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करतस. आमकां सगळ्यांक गोतस घराचे ते एंट्रन्स म्हणटा आमी इंग्लिशांनी. एंट्रन्स डोर ताका आमी दार, डोराक एक समानार्थ पद दार, न्ही जाल्यार दारवाट, न्ही जाल्यार दारवाटो अशें एक शब्द आमगेल्या मध्येंत आसा. आतां ते दारवाटो आमगेलें घर म्हणटना येत्रा दाखून एक वाट आसा, मातशें दाखून एक वाट आसा. एक येद्रांतल्यान आसचें ते पुरुशद्वार म्हणून आमगेले फुडल्यान एक केल्लें एक संप्रदाय. आनी मातशें आसचें ते माय म्हळ्यार ते एक मायदार अशें म्हणटा आमी, मायदार म्हूण. अशी पुरुशद्वाराक आमी पळयतना थंय संस्कृताचें प्रदर्शन आनी दर्शन दोनी शब्दाचे एक मूल प्राकृता जावन आमकां येवन आसतलें म्हूण आमगेलो एक अंदाज. दर्शन म्हणटा ताका न्हू देर्न म्हूण एक शब्द आमगे ते तितले प्रचलीत नाय, जाल्यार केरळांतू हे प्रचार अशे उपयोगांत आसा. तशींच प्रदर्शनां दाखोवन आमकां पिदार, तेजेर आमी पुयदार म्हणटा, पुयदार म्हणलें एक शब्द आयला. तशेंच मायदार जालें. अशें आमगेलें एक मागशेंतल्यान येद्रांतल्यान द्वाराकय कितले चंदायेर एक ताजे मुळां दाखोवन प्राकृता पळय वचून आमगेले भाशेंत आयला म्हणलें एक विचार आमी पळयलो. आतां तसलेचे शब्द आमगेल्या मध्येंतू आनीकय थोडे आसता. आतां अवश्येन एक संस्कृत शब्द आसा, अवश्येन आशिल्लें प्राकृत अंतपुरवत्यान ते अवश्येन, अशेन, उशेन, उशिणें अशें जावन आसा पुरो. तशी उशिणें म्हणाले शब्द अशी उत्पत्ती जाला. हे उशीण म्हणटा आमकां गोत आसा कोणा लागीं घेवचें आनी वपास दिवका म्हणून एक ताजे अर्थूय ताजे भितर आसा. उशीण घेवचें म्हळ्यार आमी वपास काडतरूद कन्नडांत, न्ही जाल्यार लोन, बॉरोवींग, लँडींग अशें पुराय इंग्लिशांत आमकां शब्द मेळटात. आतां हाजे ओटोवचे अनेक शब्द तशें आसात. ते रीण आनी उशिणें कसलो व्यत्यास असलें एक आमगेलें एक संशय आमकां आसता. चड कांय नातल्यार हाजी मूळ खंडीत विंगड. बहुशा रीण म्हणलें ते ऋण म्हणलेलें एक संस्कृत मुळा दाखून प्राकृत जावन आयला. तशीच हांव तावळ सांगिल्लें तशें हांगा फुडले एक आमगेलें एपिसोड आमी पळयलें तशी क बदला आमी उपयोग करपाची. हे आमगेलें कोंकणींत म्हळ्यार संस्कृता दाखून प्राकृता येताना असल पुरो बदलावण जाल्लें. ऋण म्हणलेलें ऋण जावन रीण जावन आसतलें. ते रीण म्हणटना ते साल लोन ताका ಸ್ವಲ್ಪ क्रम आसता, एक शिस्तबद्ध जावन आमी घेवचें आनी ते खंडीत वपास दिवका. आतां बॉरोवल म्हणटना इतली स्ट्रिक्ट कांय ना. आतां आमगेल्या भाशेंत बॉरोवल म्हूण एक येता. उदाहरण एक हांव सांगचें आसल्यार आतां बस म्हणलें एक शब्द आमी ते उशीण घेतिल्लें म्हूण येता इंग्लीश. उशीण घेतिल्लें म्हळ्यार उपयोगाक घेतिल्लें, वपास दिवचे प्रश्न पुराय येना. ते उपयोग करता आसाचे आमी आजीकय. तशीच विंगड भाशे दाखोवन आमी उशीण घेवचे शब्द आसात, लोन वर्ड्स म्हणटा जाका. हे पुराय आमकां सांगता उशिणें आनी रीण हाजे एक मध्यंत आसचे अर्थव्यत्यास असो. तेजे ते एकुल्याक म्हूण आमी घेतल्यार ताजी मूळ मात्र विंगड कडेन दाखोवन एक अवश्येन आनीक ऋणा अशी येवन आसतलें म्हणलेलें एक आमी विचार मनांत दवरून आमगेलें कोंकणींतले विंगड शब्द तो कशी व्युत्पत्ती ताजे व्युत्पत्ती शास्त्र म्हणटा आमी एटिमॉलॉजी. ह्या पुरो आमी ಸ್ವಲ್ಪ ನಮೂನೆ
चर्चा केला रे आम ते शब्दा वयरी शब्दाचे अर्थ आनी शब्दा वयर आमकां चड मोग येता अशी लेखताची आयज पदमाधुरी कार्यक्रमाक हांव अंती करता. नमस्कार.